बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर दयाळ आणि कृपाळ सस्नीक आणि मोगान भरलेलो. कीर्तन 103 वळ 8. Psalm 103 verse 8. समिया जेजूक ह्या भोपोई सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन तें गीत जेजू सोमिया देवा बापाक पवित्र आत्म्याक शरणम O4 पेज नंबर 190 पान नंबर 190 कंतर नंबर O4 O4. देवा बापा तुका शरणं पवित्रात्म्या तुका शरणं पवित्रात्म्या तुका शरणं त्रिएक देवा तुका शरणं देवा बापा तुका शरणं जेजू सोमिया तुका शरणं पवित्रात्म्या तुका शरणं त्रिएक देवा तुका शरणं हल्लेलुया गाव्या स्तुती ताची करया महिमा ताका दिव्या देवा बापा हल्लेलुया गाव्या स्तुती ताची करया महिमा ताका दिव्या देवा बापा देवा बापा तुका शरणं जेजू सोमिया तुका शरणं पवित्रात्म्या तुका शरणं त्रिएक देवा तुका शरणं देवा बापा तुका शरणं जेजू सोमिया तुका शरणं पवित्रात्म्या तुका शरणं त्रिएक देवा तुका शरणं हल्लेलुया गाव्या स्तुती ताची करया महिमा ताका दिव्या जेजू सोम्या हल्लेलुया गाव्या स्तुती ताची करया महिमा ताका दिव्या जेजू सोम्या हल्लेलुया गाव्या स्तुती ताची करया महिमा ताका दिव्या पवित्रात्म्या सडवणदार म्हणून म्हाका हांव तुका स्वीकार करता. हांव तुका प्रणिपात करता, हांव तुका नमस्कार करता, हांव तुका नमान करता, हांव तुका मान दिता. तुका जावं महिमा सासनाच्या सासना, तुज्या नावाक जावं महिमा सासनाच्या सासना. हर एक दिवी भागवंती तुज्या नावाक सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी हर एक जी प्रकट होती. स्वामी जेजू तूं जावन आसाय खरो देव, नीज देव, जिवंत देव. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तन 103 पहिल्या वळीत तावन 5वी वळ पर्यंत. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करून दी, सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करून दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती आनी ताचे उपकार केदींच विसरा नाका. केदींच विसरा नाका. सगळे तुजे आपरात तो बक्षिता, सगळे तुजे आपरात तो बक्षिता, सर तुजे पिडा पयस करता. तुजे पिडा तो पयस करता. पळय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया आनी हें उतर आमी सतमानया, पात्यव्या, बरवश्या. आमी देवाक अर्घ आनी हुगलाब दिल्या. काळजांत तावन एकच एक ताजे उपकार विसरा नासतना तो आमची पातकां बक्षिता, आमची पिडा गुण करता. सांगा स्वामी जेजू, स्वामी जेजू म्हजी
मुझी पातकां बक्षिता मुझे पद का बख्शिता मुझे पीड़ा गुण करता पीड़ा गुण करता सुमिया जेजू सुमिया जेजू तू मुझे पातकां बक्षिताय मुझे पद का बख्शिता आणि है आज मुझी पीड़ा गुण करताय पीड़ा गुण करता आज तू म्हाका बरी भलायकी दिताय बरी भलायकी दिता म्हज्या मोतीक समाधान दिताय मुझे समाधान दिता म्हज्या काळजांत दोस्काय दिताय है म्हाका म्हज्या जिवितांत नवी दिशा दाखयताय म्हजें जिवीत नवें करताय अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू म्हजो जीव फणांतलो निवारता जीवनांतलो निवारता म्हज्या माथ्यार हे माथ्यार मोग आसो मोग आसो आनी काकुतीचो मुकुट घालता मुकुट घालता वय समया जेजू समया जेजू तू म्हाका सोडवण दिताय सोडवण दिताय देवसरांत हांव न्हू सैतानांत हांव सैतानांत हांव न्हू न्हू वनवण्यांत हांव वनवण्यांत हांव न्हू न्हू वडण्यांत हांव वडण्यांत हांव न्हू न्हू ताळण्यांत हांव ताळण्यांत हांव न्हू न्हू सर आळसायेंतलें आळसायेंतलें सर पातकांच्या सवयांतलें सवयांतलें तू म्हाका सोडयताय सोडयताय म्हाका नाच जावंक सोडिनाय नाचांक सोडिनाय म्हाका सलवणी घेवंक सोडिनाय घेवंक सोडिनाय म्हाका देसवाड जावंक सोडिनाय जावंक सोडिनाय हा म्हाका बुडोवंक सोडिनाय बुडोवंक सोडिनाय म्हजेर दुस्मानाक जैत व्हरोंक सोडिनाय सोडून सोडिनाय समया जेजू समया जेजू, तू म्हज्या सांगात आसाय सांगात आसाय. तू म्हाका मान फावो करताय मान फावो करताय. म्हाका तू गौरव फावो करताय फावो करताय म्हज्या जिवितांत त्या जिवितांत तू म्हाका जीक फावो करताय फावो करताय. तू म्हाका यशस्वी फावो करताय यशस्वी फावो करताय. म्हज्या व्यापार वहिवाटांत व्यापार वहिवाटांत लाभ आनी मुनाफो लाभ आनी तू मुनाफो म्हाका फावो करताय म्हाका फावो तुका करताय. जावं अर्ग आनी होगळाप आनी होगळाप. ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक. म्हजी जिणी भर जिणी भर आपल्या देण्यानी आपल्या देण्यानी सर्वेस्पर म्हाका दादोशी करता दोशी करता म्हजे तरणाटपण तरणाटपण गारोडा परी गारोडा परी तो नवसरसिता नवसरसिता. वय समया जेजू समया जेजू म्हजी जिणी भर जिणी भर जे कितें म्हाका जाय कितें म्हाका जाय त्या वस्तूंनी त्या वस्तूंनी तू म्हाका दादोशी करताय दादोशी करताय. हांव जे कितें मागता जे कितें मागता तें आजच तू म्हाका दिताय म्हाका दिताय म्हाजें तरणाटपण तरणाटपण तू नवें करताय नवें करताय. म्हज्या कुडीक कुडीक नवी बरी भलायकी दिताय नवी भलायकी दिताय. म्हज्या कुडींतली कुडींतली सगळी दूख दूख तू पयस करताय पयस करताय. म्हज्या कुडीक कुडीक त्राण दिताय त्राण दिताय. सकत दिताय सकत दिताय. म्हजो वावर करूंक वावर करूंक. म्हजी जबाबदारी करूंक जबाबदारी करूंक. समाजेंत हांवें सेवा करूंक हांवें सेवा तू म्हाका करूंक. तरणाटपण दिताय तरणाटपण दिताय. तुका जावं अर्ग आनी होगळाप अर्ग आनी होगळाप. ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक. हालेलुया हालेलुया. होजान्ना होजान्ना. हालेलुया हालेलुया. मोगा जन समया जेजू अर्ग आनी होगळाप दिवया कांताराच्या बुकांत H69 पेज नंबर 107 पान नंबर 107 जेजू सोम्याक आमी हरसिया खलतेपणी नामान करया हालेलुया हालेलुया म्हण आमी गावया H60 आनी 9 H69 जेजू सोम्या कामी हरसिया खलतेपणी नामान करिया जेजू सोम्या कामी हरसिया खलतेपणी नामान करिया मस्तक बगाव वंदन करिया तळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्तक बगाव वंदन करिया तळयो पेटून ताची वडवी गाव्या संसाराचो चडवो अंधार तो पाका पासोत रक्तान बुडलो संसाराचो चडवो अंधार तो पाका पासोत रक्तान बुडलो आमचे खातीर कुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर कुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो हालेलुया 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 बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी हरसिया पवित्र आत्म्याक आमी हरसिया खलतेपणी नामान करया पवित्र आत्म्या
कामी हरसिया देण्यापासून अर्घान देऊया पवित्र आत्म्या कामी हरसिया देण्यापासून अर्घान देऊया मस्तकावर वंदन करूया ताळयो पेटून ताची ओढवी गाऊया मस्तकावर वंदन करूया ताळयो पेटून ताची ओढवी गाऊया कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवसो सर्वा सर्गी वाढता कोसो कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवसो सर्वा सर्गी वाढता कोसो कुरपे जरी तान बागोसो दिसपडते प्रेरण लाभोसो कुरपे जरी तान बागोसो दिसपडते प्रेरण लाभोसो हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अर्घां बापाक होगलाब जेसू जय जय पवित्र आत्म्या हो मोगाचनो देवाक अर्घ आनी होगलाब दिल्ल्या वरवीं कितें फायदे आसात म्हण आमी जाणत जाता त्या किर्तनांत 103 पयल्या वळींतावन थंयसर 5वी वळ पर्यंत आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सगळें म्हजें अंतस्करण सर्वेस्पराची स्तुती करून दी आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर ताचे एकच एक उपकार विसरा नाका हे परिस्तुती केल्ल्यांत कितें फायदे आसात म्हण उपरांतल्या वळींत 3, 4, 5 वळींनी आमकां 3 वळींनी 6 फायदे आमकां थंयसर आमकां बरें कन्न समजतात पयलें जावन आसा हांव कितलें देवाक अर्घ आनी होगलाब दितां तितलें देव म्हजी पातकां बक्षिता दुसरें सर म्हजी पिडा गूण करता तिसरें म्हाका म्हज्या नासाच्या फोंडांतलो तो निवारता आनी म्हज्या माथ्यार मानाचो आनी महिमेचो मुकुट घालता आनी 5वें जावन आसा म्हज्या जिवितांत म्हजी जिणीभर बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी तो म्हाका दादोशी करता आनी गारुडा परी म्हजें तरणाटपण नवसरसिता म्हणजे when I praise God, thank God, glorify God, when my heart is full of gratitude to God, God forgives, God heals, God delivers, God honors, God provides, and God renews your youthfulness. हांगासर एक भयण आयिल्ली तिच्या जिवितांत जायते कश्ट आसले घोव पियेतालो बेबदो घरांत जायते कश्ट आसले पयशांचे समस्या आसले निरासपण आसलें देदेसपरपण आसलें त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करीचें आसलें बापूय पियेता गाळी शिराप दिता वायट उलयता देखून भुरगीं वायट उलोवंक शिकिल्लीं ही भयण तरी बऱ्या कुटुंबांतली तिका तें सोसूंक जायनासलें निराश जावन देदेसपर जावन जीव घात करीचें म्हणून तिणें चिंतलें आनी तशें तिणें चिंतिल्लेंच तशें करूंक प्रयत्न केल्लेंच कोणें तिका दैविकुलो रेत्री मंदिराक हाडलें हांगासर तिचे कश्ट सांगता आसतना म्हाका मेळिल्लें हें देवाचें उतर हांवें तिका दिलें आनी हांवें म्हळें तूं देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवन हांगासर राव 2 हप्ते ती रावली 2 रितीर तिणें केले देवाक अर्घ आनी होगलाब दिली आनी ताचे उपरांत ती म्हणटा तिजें जिवीतच बदललें हांगासर ती शिकली
देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवं तिचो घोव पियेतना सयत पियोवन वायट रितीन वर्तन करतना सयत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक सुरू केलें तिची भुरगीं आयकनातल्या वेळार तिणें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक सुरू केलें आनी तिचें कुटुंबा जिवीत तसं बदललें सवकास तिचो घोवूय बदललो घोवूय रेतरेक आयलो घोवान सोरो सोडलो आतां कुटुंबां शांती समाधान आसा भुरगीं बरीं जालीं भुरगीं रेतरेक आयलीं बापायन सोरो सोण बरो जाल्लें पळोवन भुरग्यां जाल्लो संतोश विशेश आनी बरेंकर शिकोवंक लागलीं तांच्या पैकी एक भुरगो ताका शिकपांतच मन नातलें शिकपांत मन नातलें आनी तो चिंतालो ताका उगडासचे सकत उणें आसा ताका लेख काय येना आनी त्या वेळार हांगासर रेतरी येता आसतना ताका दिल्लें तें देवाचें उतर किर्तन 119 9वी ओळ Psalm 119 verse 9 एक तरणाटो आपली साल कशी निर्दोशी सांबाळीत देवाच्या उतरांक पाळो दिल्ल्या वरवीं वय हें देवाचें उतर ताका वर्त्या तरान वय ताच्या काळजा लागता देवाचें उतर तो वाचून सुरू करता सदां न्हीद आनी तो म्हणटा ताका जाणवाय ना म्हण बगल्या वेळार बुदवंतकाय ना म्हण बगल्या वेळार उगडासाचे सकत ना म्हण बगल्या वेळार ताका मेळ्ळें तें देवाचें उतर जाकोबाच्या पत्रांत पयल्या अवसरांत 5 वळीर जेम्स चॅप्टर 1 verse 5 कोणाय की जाणवाय उणें आसा म्हण बगल्यार तो देवा लागीं मागोवन दी आनी देवालाच चितो मागोवन घेवन दी मागलेल्या उदारपणी दिवचो तो सर्वेस्पर बाप तूं काय बरो ओमतोच्या बापान जाणवाय दिता आनी तो भुरगो पयले लेखांत हुशार नासलो आतां लेखांत इतलो हुशार जालो की तो 100% मार्क्स काडून तो पास जालो एग्जामान आनी सगळ्यांनी सांगूसर केलें तूं लेखांत इतलो हुशार आसाय पयले लेखांत खंय आसलो तो लेखाची देणें ताच्या मतींत आसलें ताच्या काळजांत ताच्या कुडींत आसलें ताच्या मतींत ताच्या मेंदवांत आसलें पूण घरांत जावंक पुरो बापायचें बेबदेपण बापायचें गाळी शिराप आवय बापायचें झगडें आनी आवयचें निरासपण आवयन जुगात करून पळोवचें भाव भयणीचें गाळी शिराप हें सगळें आयकल्लेंच ताचें देणें पूर्ण गेल्लें आनी तेन्ना घरांत शांती समाधान आयलें भक्तीपण आयलें देवाचें आशिर्वाद आयलें घरांत मागणें रजार आयलें सगळें कुटुंब रेतरेक आयलें सदांय ह्या भुरग्यान देवाचें उतर वाचून सुरू केलें भितर तावन ताका जाणवाय आयली समजणी आयली गिन्यान आयलें उगडासाची सकत आयली लेखांत अभिरुच आयली सायन्सांत विज्ञानांत अभिरुच आयली इतलें बरो शिकलो की वय 10th 100% मार्क्स काड मॅथ्सांत पास जालो आनी उपरांत सायन्स करना आतां भुरगो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान आमी वाचता थंयसर लोकांच्या वांजेलांत थंयसर 17व्या वर्सांत 5 आनी 6व्या वडीर सोमया जेजून त्या कोडकारांक गूण केले आनी ते कोडकार गूण जाल्लेच तांचे पैकी एकलो समारियाकार देवाक वर्णीत देवाक अर्घ आनी होगलाप दीत फाटीं आयलो सोमया जेजूच्या पांयांक पडोन ताणें सोमया जेजूचो उपकार बावडलो आनी सोमया जेजून ताचेर आशिर्वाद घालो आनी म्हळें तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो तूं वच म्हाका न्हू आमी देवा लागीं येवन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां जोडून घेवयेत दैवीक रेतर मंदिरांत रेतर केल्ल्या द्वारे हांगासर मागण्याक आयिल्ल्या वरवीं या ऑनलायनच त्या सीदा प्रसारीत आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या वरी देवा तावन जायतें बरेंपण लाभलां सांग पुरो वय देवान तुमकां जायतें बरेंपण दिलां आनी आमी तें जोड घेवन अनुपकारी जावन ह्या देवाक विसरून आमी जियेवयेत पूण देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन जियेल्ल्या वेळार आमी भावार्थांत जियेता सर्गींचे राज आमी आपणायता बरोन ओमतोच्या मापान जेजू आमकां जिवीत दिता हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून बरोन ओमतोच्या मापान 10 वर्सवर 10वी बोळ जो आमच्या वांजेलांत आनी समयाचो संतोष आमच्या काळजांत आसता 15वा वर्सवर 11वी बोळ जो आमच्या वांजेलांत आनी आमचें जिवीत हेरांच्या सेवेंत समर्पण दिवंक आमचें ती वर्ती उमेद आसता वर्तें तरणाटपण आमकां येता व्हडा तरणाटपणान बरोवन आमचो व्यापार वैवट करूंक जाता आमचें कुटुंबा जिवीत जिवंक आमकां जाता समाजांत कितेंय सेवा दिवंक जाता आमची कृशी करूंक आमचें शिकाप करूंक आमच्या जिवितांत हर एक जबाबदारी आमकां वैसूंक जाता देखून आमी केदार देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया दैवीक रेतर मंदिरांत सप्टेंबर म्हयन्याच्या त्या 30 तारखेर शनिवाराच्या दिसा सगळो दीस रेतेर आसा सकाळीं 6 वरार म्हणल्यार बरी सकाळींची मागणी सुरू जाल्यार उपरांत 9 वरार तावन 3 वरां पर्यंत हांगासर रेतेर आसा म्हणजे कितें करता आमी हांगासर आमकां देवान दिले उपकार एकच एक विसरानासतना आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता देखून रेतेर जावन आसा अवकाश देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाचे तेन्ना देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना देव प्रत्यक्ष जाता देव ताचो अनुभव आमकां दिता देव आमच्या काळजांत उलयता आमी धरी जी आसली ती वाट तो आमकां दाखयता आमी वसजी आसली ती दिशा तो आमकां दाखयता आमच्या व्यापार वैवटांत आमच्या कृशींत आमच्या त्या वावरांत कामांत एम्प्लॉयमेंटांत आमच्या शिकपांत
देव कसले निर्धार आमी घे जाय म्हणून आमकां स्पश्ट करता देखून त्या राती सगळी रात जागरणाचा दनपरां सोनवाराच्या दिसा सप्टेंबर म्हयन्याच्या 30 तारखेर दनपरां 3 वरां तावन सांजे 6 वरां पर्यंत विनवणी घालतले हांव ताजे उपरांत रातीचें जागरण आरंभ केल्यार मनात एक बाब सिरील लोबो तुमी जाणात उडपी सो विशेष रितीन अभिषिक्त अपुर्बेचे सर्मा अपुर्बेचे उतरां घडघडीत संदेश ते दितात आमी सांगता म्हणून रातीचें जागरण करया ब्रदर एलियास कोएल्लो कोडयाळसो तुमी जाणा जायते समाज सेवा करता रेते दिता तो ताच्या पंगडा सांगता हांगासर येतलो सांगात्या सांगता हांगासर येतलो सगळी रात मोगाच्यानो दैवीक रेत्रमंत्रीचे याजकां सांगता स्वयंसेवकां सांगता विनवणेच्या संध्या सांगता सगळे लोकां सांगता आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाची सर आशिर्वादां आमी जोडूंक तयार जावया पपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया आतां आमच्या सर गरजां खातीर आमी मागया देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना सर गरजांनी देव म्हाका तुका तो पावता तसो देव म्हाका तुका नांवान उलो करता दैवीक उलो रेतेर मंदीर म्हणजे देवाचो उलो आसा म्हाका तुका देव नांवान आपयता देव नांवान आपयता आसतना देवाचो ताळो हांव तूं आयकुया यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला तुका तुजें नांव काण आपयल्या बरें बघा नागी कंडी जावं समियाच्या हाजरपणांत समी जेजू तुका नांवान आपयता मोगाच्यान आमी आतां विविध त्या सांव बसत मागया जो कोण आज जन्म दिवसाचे आशिता तांच्या सांगाता आमी संतोष पावता स्टेविशा फर्नांडीस UK स्टेविशा फर्नांडीस UK 50th बर्थडे विन्सेंट मेनेजेस दुबय क्लेटन तावरो बजपे तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवसाचे आसतना सांगता संतोष पावन आनी तुम्हा समेस्त त्यांच्या त्या सांगा खातीर आमी मागता देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात जिवितांत वर्ती अजापां वेजमितां आनी देवाची आशिर्वादां अनुभव केली क्लॉटी डिसोजा सुरतकल डेन्झेल आनी विवेट डिसोजा सुरतकल जुलियाना मास्करेनस बारकोरू सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या घाई गुण जाल्यात दूख आसली पयसरल्या भुरग्यांचे देणे लाभलां काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जालें आनी सैरीक बऱ्या तरान जाली बांयकोणचें काम आसलें तें बऱ्या तरान पंथाक पावलें नव्या घराचें उक्तावण जालें
फ्लॅट नावार जालें फ्लॅट काण घेवन देवाक फाव केलें फ्लॅटाचें इनागुरेशन सयत बऱ्या तरान जालें आनी भुरगो शिकनातलो आतां बऱ्या तरान शिकता तरणाटो एकलो ड्रग्सांक वायट सवयांक वळख जाल्लो तर ताणें वायट सवय सोडून बरो जाला दैवीक रेतीर मंदिरांत रेतेर केल्ल्या वरवीं सगळ्या कुटुंबांत आशिर्वाद बेसांव आयला म्हण सांगतात देखून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या आतां आमी विविध तेसांव पासत मागया बरी भलायकी लाभच्या पासत तेरेसा डिसोजा गोरेगांव मिशेल डिसोजा USA हाच्या विशेष तेसांव खातीर आमी मागया पावल सायमन आनी तशेंच पास्कल हांच्या विविध तेसांव पासत मागया बेनेडिक्टा डिसोजा तिच्या तेसांव पासत हिल्डा दांसीस तिच्या तेसांव पासत बेनहर आनी जोस्ना पासत मागया आयोला आनी ओबिना पासत वियोला सॅवी पासत मागया लेस्ली आनी सिसिलिया पासत क्रिस आनी लूक पासत एलिझा सिक्वेरा पासत आनी जायत्या जाणांनी मागोवंक आमकां उलो दिला सर्जरी जावचेर आसा ती सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत आनी परगांव वचोंक IELTS OET एग्जामांत पास जावचे पासत आयर्लंडाक जर्मनीक इंग्लंडाक ऑस्ट्रेलिया वचोंक येवजण गेल्या ती वेळार वचून पावोवंक भुरगीं थंयसर कॅनडा गेल्यांत वेळार तांकां काम मेळच्या खातीर जायते रीण आसा दुबयंत आसात रीण सांपडल्या तांतले तांकां बचाव करचे खातीर भुरग्यांचे देणे जावचे खातीर सुरक्षीत पाणतेरा पासत मागोवंक उलो दिला आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेत तांच्या आत्म्याच्या सालोसां पासून मागया देवादीन आयरीन रिटा मिनेजेस कासिया देवादीन जॉन फेर्नांडीस बायंदूर देवादीन अनिल स्टेफन नाझरेत शिरवान देवादीन बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस आनी कुटुंब पडुकोणे देवादीन अनिता डियाल्मेडा उडपी देवादीन लुईस आनी क्रिस्टीन मिनेजेस काणाजार देवादीन जोसेफ आळवा ऑन डेथ एनिवर्सरी अब्बक्कानगर देवादीन इंत्रू नोरोन्ना मूडबेल्डे देवादीन कार्मिन नोरोन्ना मूडबेल्डे देवादीन जॉन मतायस आनी बेन्सन मेंडोन्सा पिलार देवादीन एलिस डिमेल्लो ओमजुरू देवादीन एस्टेल कस्टेलिनो ऑन 91st बर्थ एनिवर्सरी देवादीन सेरा मोरास निडोडी देवादीन मेरी मिनेजेस 18th डेथ एनिवर्सरी देवादीन मेरिसा शेख शवन्स हस्बैंड बाइंदर वेस्ट देवादीन ग्रेगरी आनी डायना डेसा आनी कुटुंब मुल्की सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानान ते विशय घेवन दी आमेन सगळ्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानान विशय घेवन दी आमेन आमी दिमी घालया तकली बागोवया पळय सक्रांतल्या जेजूचे आशिर्वाद चडया वय तो म्हाका तुका नांवान आपोवन आमचेर आशिर्वाद घालता यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा Every Saturday at 3 p.m. the priests at Divine Call Center are available for counseling, and we have a trained professional counselor, Reverend Father Jacob Mulavarikal, SVD. He has done his doctorate in counseling, so please come and receive counseling for your children or youth or elders or anyone. हांगासर आयिल्ल्या वरवीं जाल्लें बरेंपण हांगासर साक्ष दिल्ल्यांच्या तोंडांतावन तांच्या संत उतरांनी आतां तुमी आयका हांव संतोष शिकवेरा म्हजो गांव कांगनाडी वलेन्शिया पिरगजेचो 3 वर्सां हांव वैशांतीक सभेंत वावर करना आसा हांगा म्हाका ह्या दैवीक उलो रेतीर मंदिर मुल्कीचे हांव सबार तेंपातावन रेतीर एक मागण्या जमतेक आनी थोड्या साक्रामेंताच्या आराधनाक हांव हांगा हजर जावन आसता हांगाचे काय म्हणल्यार द्वारा भितर रिकताना एक वातावरण तो विशेष जावन आसा कसलें एक ओत्तड आसलें पुरा निवारण म्हज्या जिणेंत म्हाका मस्तू बरेंपण जालां आनी मागले हांवें सडावजन म्हाका हर एक म्हाका हांगासर मेळ्ळां एक सांगचें जाल्यार म्हज्या भावाचें न्हू एंड्रिया सिक्वेरा सबार तेंपात हांव तें भलायकी बरी ना पूण हांगा केदाळ येवंक सुरू जालो आनी हांगाचे केदाळ हांवें आनी तो पात्र घेतलो ताचे खातीर एंड्रिया खातीर हांवें मागलें ताकाय मस्तू बरेंपण जावन आसा आनी म्हाकाय म्हज्या मतीक मस्तू समाधान आसा सबार लोक म्हाका विचारता
तू इतले स्वउद्योग करताय कशें तुका मोती समाधान आता आमी सांगचे जाल्यार ह्या रेतीर मंदिराक हांव केदाळ हांगा येवन आमी हे मागण्याक आनी हांव भाग घेतलो ताचे उपरांत म्हाका म्हज्या जिणेंत व्हरतो संतोष उल्हास आनी बरेंपण म्हाका भोगता आनी समाज सेवा चड आनी चड करया म्हणून म्हाका ह्या मागण्याच्या वरवीं म्हाका भोगता. प्रवेश गीत देवगान बुक अंत गीत नंबर A8 522 पेज नंबर 22. Kavyano ve ye gitami navadyami amcha somya vandunta ka bhaktenami varsiyami amcharaya kritya somyachi nidaki vichi mahimatachi kartam kavitmi पृथ्वी दिन वसा ताची वडविका रसना वाकंता ताची भोळबंकाय काव्यानो वे ये गीतमी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तेनामी वर्सियामी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज पवित्र सभा भगवंत मातेव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार वांजेलिस्ट हाची परब आचरसिता. जेजूचो भोव लक्षिल्ल्यान अनुभव केल्लो एक सुंकागार जावन सर्व रितींनी समाजेन आनी हर एका लोकांनी तिरस्कार केल्लो हो व्यक्ती जेजूच्या आपोवण्यांत भोव लक्षिल्लो अनुभव करता. संपूर्ण रितीन आपली जिणी जेजूक आनी ताणें दिल्ल्या त्या मिसावाक तो समर्पिता आनी हर एक रितीन देवाचें बेसांव आपल्या जिवितांत जोडलेलो व्यक्ती जावन परिवर्तन जाता. हाची परब आचरसीत आसतना मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत प्रत्येक रितीन पातकाच्या आनी मेळेपणाच्या संगतींनी सबार रितींनी सुम्याची काकुळट आनी दया आमी भोगुल्ली आनी त्या द्वारे परिवर्तनाक दिल्ले अवकाश नियाळूंक आज पवित्र सभा आमकां उलो दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सदांच देवाक मानता तसली जिणी जियोवच्याक तशेंच हर एका रितीन आमच्या जिवितांत उणेपण घडटा आसतना हर एक रितीन सोम्याक आमी आमच्या जिविताच्या संगतींनी संवसारी संगतींक मेतेर जावन आमची जिणी जियोवन पयस करता आसतना हर एक रितीन आमचें तें उणेपण आसकत काय वळखून सोम्या सरशी पाटी येवच्याक गरज असो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचें उणेपण आसकत काय वळखुया, सोम्या मुखार खालती जावया आनी सर्व रितींनी आमचें उक्तें मन सोम्याचो मोग अनुभव करच्याक दाखोवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं
आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुटकर, सोमिया काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, सोमिया काकुटकर, सोमिया काकुटकर. महिमा देवा कुलसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी, सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या सरपदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाची शिडी तू संसाराचे पाप करता. आमची काकुटकर तू बापाच्या उजव्याक बसला, आमचे मागणे मानून घे. तिच्या पवित्रात्म्या संगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सुंक वसूलदारा मातेवाक जेजूचो धर्मदूत जावंक व्हडे काकुळतीन तुवें विंचून काडलोय. आपले जिवीत बदलून सगळ्या काळजान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान लेखणेन आनी रक्तान आपले गुरूचे शुभ वर्तमान ताणें परगट केलें. तेच उर्बेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवेच हालीन ती परगटूंक भाग्यवान मातेवाचे विनवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक, बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्रात्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेका थंय समाधानान जियेवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवोसो, तशें एकच पवित्रात्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्थान, एकच देव, तो एकलोच समेस्तांचो बाप. सगळ्यां प्रास तो वर्तो, तो सर्व मुखांत्र वावुरता आनी समेस्तां थंय जियेता. तरी पूण आमचे मदल्या अर्येकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला. ताणें लोकांक देणी दिली.
थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थेगार जावचें, थोड्यांक साबाचे गोवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मणयारपण दिवचो ताचो शेवट. अशें देवाच्या पुतांतय बावर्त दवरलेल्या वरवीं आनी ताची गूण जणवाय जोडलेल्या वरवीं आमी क्रिस्तांतय शेवटी एकवटाव. एकवटून जाणटी जाताव, जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेच्या बर्तेक पावताव. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता, मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगित आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. श्लोक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. शब्द ना, उतार ना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना, तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या सिमा पर्यंत पावता. श्लोक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुका देवा वाकणताव, तूं सर्वेस्पर म्हूण वळखताव. धर्मदुतांच्या महिमेवन जोमो तुका उल्हासता सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सवें पंक्तीर बसले. हें फारिसेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां देवाच्या उतरां प्रकार आनी ताणें दिल्ल्या आपोवण्याक सरी जावन आमची जिणी जियोंक उलो दितात. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जाव म्हूण सान पावल एफेसकारांक बरयलेल्या आयच्या पयल्या वाचपांत सांगता. आनी त्या प्रकार सदांनीत देवाक मानतात असली जिणी आमी ह्या संवसारांत जियोंक उलो दिता. देखून आज आमी सामातेवाची परब आचारसीत आसतना विशेष रितीन ताच्या जिविताचें निदर्शन आमकां एक वर्तें उदाहरण जावन आसा. कित्याक सर्व रितीन आपल्या जिवितांत कोणूच ना म्हणल्या तसली परिस्थिती अनुभव करनासल्या मातेवा, कित्याक रोमी अधिकाऱ्यां काल
सूंक वसूल करचें काम तो करतलो आनी हें काम करता आसतना आपल्याच लोकां तावन घेवचें तें सूंक दुसऱ्यांक दिता आसतना हर एक लोकां तावन गाळी शिराप आनी हेर सबार विरोधपण ताणें आयकाचें पडुल्लें जाल्यार आपल्या जिविताची पोड जोडूंक ही व्याप्त तो करनासलो आनी त्या द्वारी आपलें जीवन मुखारसून व्हरतालो असल्या परिस्थितींत जेजूक तो भेटता आसतना जेजूचेर आपली दिश्ट कंसयता जेजू आपयता आसतना आपल्या जिणयेंत ताजो पाटलाव करया म्हणलें बोगाप ताका उदेता आनी त्या खातीर जेजू थंय आपलें उक्तें मौन तो दाखयता संपूर्ण रितीन आपली जिणी ताका दिवच्याक हर एक हंतान आपले प्रयत्न तो करता आनी तें उक्तें मौन आनी संपूर्ण रितीचें समर्पण आमकां पळोवंक मेळटा जेन्ना सबार सुखां घरा सांगाता जेजू की तो आपल्या घरा जेवणाक आपयता आसतना असल्या संगती मारिफात मातेव आपल्या जिवितांत जेजू थंय आकर्शण भोगता मात्र न्हय जेजू खातीर आनी जेजून दिवच्या मिसावांत संपूर्ण रितीन वांटेली जावन आपली मुखली जिणी सारचे खातीर तो मुखार सरता आज हो क्रिस्ती बावार्थ जियोवची आमी ह्या आधुनीक काळाच्या सबार पंथ आव्हानां आनी कश्टांच्या संगती मदें आमची जिणी मुखारसून व्हरता आसतना कशें आमी बरवशा बरीत जावयेत म्हणलें मातेव आमकां शिकयता आपल्या जिवितांत सबार रितीचे विरोधपण ताका आसल्यार जेजू थंय जेजूचो अनुभव करता आसतना जेजूक तो भेटता आसतना ताच्या जिवितांत बरवसो उदेता आपणाक जिविताचें परिवर्तन साध्य आसा आनी आपण संपूर्ण रितीन बदलोवंक शकता म्हणलें चिंता पाठोवंक तो शकता त्या खातीर आज आमी हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना सामातेवाची परब आचरता आसतना आमी आयकलेलीं दोनी वासपांनी आळटा आसतना विशेश रितीन आमकां दिल्ल्या बेसांत तिरासान आपणावन संपूर्ण रितीचें समर्पण देवा थंय आमी करून हर एक आमच्या विरोधपणांत अडकळींत उणेपणांत अस्कत खायेंत सोम्याचो सांगात बघून सदांनीत सोम्यातय नीज बरवसो आनी जिविताचें तृप्ती आनी दादोसकाय आसा म्हणलें समजून घेवन ही आमची जिणी जियोवया आनी हें जियोवच्या खातीर देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया गीत नंबर D8 541 जीवन मुझे सोमिया बोलते देने मका सो सारिया पैना जाओ ये खरे बलिदान पाती जीने मुझे नैना भेटो कशे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारां देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसच्या दवा सर्विस्फोर म्हणून घे भोव मोगाळ बापा भगेवन मातेवान आपलें जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेन करशिली तसलेच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभ वर्तमान परगटचे खातीर उपयोग करूंक आमी अत्रेकतांव ह्या मनान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानान तुका ओपून दितांव आमचें समर्पण मानून घे क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती
सर्वेस्परातय वो भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या ससनी गवळ्या तुजो हिंड तूं केदीन सांडिनाय पूण भाग्यवंत धर्मदूता वरवीं निरंतरी तो राखताय तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिनाचे गवळी तांकां नेमल्याय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दळबाराचो सर्वेत मोठो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वसून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावटसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावभयणीची काकुळट कर तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या सुमेसान तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेसांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती मागीर जुजे तिचो पती मागीर धर्मदूतां आनी आज विशेष करून समातेव आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर आमच्या आईकडणार सार्नोल्ड जॉन्सन जोसेफ रेनार्ड मेर्स एसवडीचे मार्तीर भाव तांचे बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय
पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनारी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां तळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या अरज बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे देवाचे म्हाका पावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. कुंभारचें गीत गीत नंबर 21 558 पेज नंबर 58. सोम्या तुका सेवकत रेखा येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. दाखय सोम्या वाड जिविताची बापा सरशी आमकां भरून पावची. सासनीक जिवीत जोडून दिवची, जिवीत जोडून दिवची. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवान मातेवान संतोष बरीत काळजान सोडवणदाराक आपल्या घरा जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्हय बगार पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान नवी गोठाय जोडून काळजाचे व्हडे हुर्बेन आनी संतोषान शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आमी जियोंक पावूं हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर G3 559 पेज नंबर 69. दी मुझ्या दिव्यांतेल